नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। भाऊचे 50वे पुण्यतिथी निमतान वर्सभर कार्यावळी तेन्नाचे गोंय आनी आताचे गोंयचेर चर्चा। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारी शाळा वर्सा भितर चकचकी। आज राजकारण पैशा बगर जायना, लोकांचे हात उदारे। पैसे मोडीना जाल्यार आमदारांक घर बसचे पडटले। भाऊच्या टायमार राजकारण वेगळें आशिल्लें। आमदार मायकलाची रजावां। फुडल्या वर्सा भितर पणजेक रिन्युएबल एनर्जी शार करपाचो प्लान। मुख्यमंत्री म्हणटा पणजे सरकारी खासगी आस्थापनाच्या बिल्डिंगेचेर बसयतले सोलर पॅनल। सारगांवां सोंसोडो नाका, मायकल म्हणटा भायलो कोयर हाडीत जाल्यार कॅपॅसिटी फूल जावन पडटल्यो घाणी। मडगांव सावन कोयराचे ट्रक येतात म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ। लोकांक नाका तें सरकार लोकांच्या माथ्यार मारिना। भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल सद्या फाटीं घेतलो तो ताचो दाखलो। विरोधकांच्या भुमिकेचेर बीजेपीचो बाण, यू टर्नाचेर रजाव। बायोमिथेनेशन प्लांटाच्यो मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटा भायर घाणी। हळशीक भायल्या भायर चल्ली साळ न्हंयत। लोक म्हणटा पालिकेन उपाय काडचो। चौदा तारखेर जावपा आशिल्ले दुसऱ्या जनता दरबाराच्या सुवातींत बदल। केपें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पेडणे उद्देग मंत्री माविन गुदिनाचे हजेरेंत दरबार। म्हापशां हे खेपे ना। बेतकेसान माशेलांत येवपी मालाचो ट्रक जंक्शनार उमथलो। लोडाच्या ट्रका पंगड 3 मोटारसायकली, एक 4 व्हीलर। ट्रकाचो ड्रायव्हर जीएमसींत एडमीट। गोंयचो एथनवाद संवसारीक अंडर-12 नंबर 1 ब्लीज चॅस प्लेयर। 15 वर्साचे पिराये मेरेन भारतांत सगळ्या पिराय गटांत नंबर 1 ब्लीज चॅस प्लेयर। भाऊ बांदोडकार स्मृती चषक परत सुरू। भाऊच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान चषक। मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सर्ती जातल्यो सुरू। भाऊ बांदोडकाराचे 50वे पुण्यतिथी निमतान गोंयभर फुडल्या वर्सभर कार्यावळी जातल्यो। मुख्यमंत्री उलयला। तेन्नाचे आनी आताचे गोंयचेर चर्चेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले। गांवांनी आशिल्ल्यो सरकारी शाळा वर्सा भितर रिनोवेट करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। भाऊच्या समाधीचे रिनोवेशनाची बुन्याद घाली। भाऊची 50वी पुण्यतिथ गोंयभर। पन्नासावी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचे थारायला। तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डिंग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमचे जिमखाना पणजे हांगासर ऑर्गनायज केला। आमी भाऊंचे समाधी स्थळ जे आसा भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ हाचे पुराय रिनोवेशन करपाचें थारायलां। पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास, तेन्नाचे गोंय आताचे गोंय हाजेर भासाभास अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम त्या वेळीच्या वेळी दवरले वयतले। मॅक्झिमम शाळा ह्यो खूब फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात रिनोवेट जाल्यो, नवीन बांदून जाल्यो। बट तरी सुद्धा एखादी दुसरी शाळा जर रिनोवेट जावपाची उरल्या आसत
जाल्यार ह्या पूर्ण 1 वर्साच्या भितर ती शाळा जी आसा ही परत एकदा रिपेर रिनोवेट ही केली वयतली. निश्चित ह्या वर्सा खंयसरूच एकय शाळेचें कामकाज हो उरचो ना. दिसा आमी ठरयलेले की जो उजवाड आसलो तो तेका ट्रॅक केलो आनी तो बदलपाचो आमचो प्रयत्न जालो आनी आमी यशस्वी जाले. तशेंच सगळे मोग पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी तेंच्यांनी हातबल लावन ह्यो आयज भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो कितल्या वर्सांनी बदललो, नवीन मार्बलाचो घातलो. बहुजन समाजाचो कैवारी अशें ताका म्हणटाले. त्या वेळार त्या बहुजन समाजाचें हें वेगळें आशिल्लें आनी आज तें वेगळें जालां. आनी ह्या पुण्यतिथी निमित्त वर्सभर कार्यक्रम सादर करून सुद्दां नवे पिढीक भाऊ साहेबाच्या विचारांचो त्याच्या गुणाचो प्रभाव पडचो. आज राजकारण पयशा बगर जायना. पयशे मोडिना जाल्यार आमदारांक घर बसचें पडटलें. आमदार मायकल उलयलो. भाऊच्या वेळार राजकारण खंय वेगळें आशिल्लें. आतां परिस्थिती बदलल्या. लोक मागत सुटला. मायकल सांगता. कळंगुटे भाऊचे पुण्यतिथीक एक थळावो आमदार पयसो करता. भाऊच्या वेळार अशें नाशिल्लें म्हूण एकल्यान हुस्को उक्तायल्लो. आमदार जाताच पयसो करूंक सुरवात म्हणून भाऊच्या पुण्यतिथी वेळार कलंगूटचो स्वतंत्र सैनीक सियाको उलयलो. बांदोडकार आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडटालो. आतांचे राजकारणी खंय पयसो करूंक म्हणून कार्यावळींत विशय आयलो. आतांची सोसूत असले कांयच पडून वचोंक ना. सगल्यांक पयशे करपाचे. आमी म्हणटात पॉलिटिशियनूच पयशे करतात म्हणून सगळे करतात. पूण पॉलिटिशियन मातशे वयर चडल्यात, चड वयर चडल्यात. असले प्रेझेंट कंपनीज स्क्रीड यू नो. ताणेन आतां एक बाबान सांगला तें सारकें. एक पयसो गोव्हर्मेंटाचे तिजोरीचो काडूंक ना. आनी हे आमचे पॉलिटिशियन आसात ते आपले चिंता तांकां पयशे पडोंक ना. गोंयांक काबार आतांच कोणेन सांगला 60% गोंयांक काबार. आमदार मायकल म्हणटा पयशे मोडना जाल्यार आमदारांक खंय घरा बसचें पडटलें. बाब शिड्याकू आमचो फ्रीडम फायटर तो आयज दुखी जाल्लो आहा. पॉलिटिशियन करप्ट जाला तेचेरूय विचार आमचो जावपाक जाय सगळ्यांक. आनी म्हाका दिसता मनी इज नॉट एवरीथींग. आमकां लोक जिखोवन दिता लोकांची सेवा करपाक. चॅलेंजीस खूब आहा. आयज लोकांक कितें जाय, लोक कितें सांगता पळय तें आमी करचें पडटा. लोक म्हणत, थोडे जाण म्हणत आमी गरीब आहा, आमकां पत्री घालून दी. ती पत्री घालची पडटा. पण म्हणटा आपल्या दारा फुडल्यान टायल्स घालून दी. गीता मॅडमीक ते कशे भशेन ते पास करून हाडून करचें पडटा. त्या टायमाची पॉलिटिक्स, भाऊसाहेब बांदोडकराची पॉलिटिक्स वेगळी आनी आतांची पॉलिटिक्स वेगळी. हे बाब शिड्याकून मानून घेवपाक जाय ह्या एजीचेर. सॉरी सर. आनी हे जर तूं करिना जाल्यार तुवें इलेक्शनाक बसप ना. सोमतो घरा. सौरव शिरोडकरा वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडल्या वर्सा मेरेन पणजे शार रिन्युएबल एनर्जी शार करपाचो सरकाराचो प्लान. मुख्यमंत्री सांगता. पणजे खंय सरकारी आनी खाजगी आस्थापनाच्या बिल्डिंगाचेर सोलर रूफटॉप सिस्टम घालतले. सध्या पणजे पुज्य 5 मेगावॅट रिन्युएबल वीज मेळटा. सगळे पणजेक 128 मेगावॅट वीज जाय. गेडाच्या सोलर सिटी वर्कशॉपाक मुख्यमंत्री उलयलो. The Ministry of New Renewable Energy has identified Panji city to transform into 100% renewable city from 15th of August 2023 to 15th August 2024. The electricity load of Panji is 128 megawatt. The average peak load of the city is 22 megawatt, which has to fulfill with the help of renewable energy to transform into renewable energy city. Solar capacity installed on the government and private buildings in Panjim is 0.5 megawatt. Panji aims to maximize the use of renewable, especially to the solar, by installing rooftop solar on a government and private commercial buildings as well as the residential building in the city. It is to notate that only 10 to 20% of daily requirement of the establishment can be met by installing the solar rooftop due to unavailability of the rooftop area. Thus, to make the Panjim city 100% renewable energy, it is necessary that all the consumer and either install the solar or purchase the solar.
साळगांवचो कोयराचो प्रकल्प सोनसडो जावंक जायना. भायली गार्बेज नाका म्हूण मायकल सांगता. दर्या देगांनी खंय खूब कोयर आसता. साळगांवां ताकी परस चड लोड येत जाल्यार घाणी पडटल्यो म्हूण मायकलाची शिटकावणी. तेवटेन साळगांवच्या लोकांनी मडगांवच्यान कोयराचे ट्रक येतात म्हूण इशू लावन धरला. तांकां आमी पटोवन दिलें की आमी वेस्ट आख्खे गोंयचो हिंगा घेवचे ना म्हणून दुसऱ्या पंचायतींचो घेवचे ना. जे 23 पंचायत डेजिग्नेटेड आहा प्लस एडिशन जाल्या उपरांत हिंगासरलोच आमच्या कोस्टल बेल्टाचो आनीक एडिशन जातलो आतां वेस्ट. द नंबर ऑफ हॉटेल्स which have increased is going to waste which will be generated will be 250 tons. म्हणजे 250चे सकलात आसूंक जाय तो 240, 235 असो आसपाक जाय. तो येवन पडोंक पडना टिपिंग फ्लोराचेर नाल्यार मागीर वास येता तो. आतां सोसडो म्हणजे कितें सोसडो इज अ गार्बेज प्लांट. तुमी वचोन पळयात थिंगा सोसड्याचेर भितर पोटान घालताले तेजे गार्बेज हाडून म्हणजे वेट वेस्ट हाडून तेज्या डायजेस्टरान घालताले. डायजेस्टर इज अ स्टमक डायजेस्ट करपाक म्हणजे मशीन ते. लास्टाक तुमी वचोन सोसड्यार पळयात सोसड्याचे गार्बेज डायजेस्टराचे वयर हाडून गार्बेज प्लांट घातलो. ट्रीटमेंट प्लांटाचेर वयताले आनी वो ट्रक आमच्या गांवच्या विलेजीच्यान मदल्या बारीक रस्ते आसा त्या रस्त्या वयल्यान वयतालो आनी वयता आसतना ट्रकान इतली भरलेली आसा हे लिचड सगळे रस्त्यार पडटा. सगळे घाण ही रस्त्यार पडत घेवन येयल्ले आसा ते. आयज आमच्या लोकांनी तो हाडिल्लो पळयत जाल्यार सगळी घाण जाल्ली आसा. हांव मागता ऑथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन की हेंचेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी एक्शन घेवची. थंयच्यान ही गार्बेज व्हडले व्हडले ट्रक्स तेंचे मारगांव सोनसोड्यांच्यान घेवन येतात. हांव जी ऑथॉरिटीज आहा तांकां सांगूंक सोदता पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तशेंच गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता की आमचो हो नॅरो रोड गोंय सरकार लोकां खातीर वावुरता. लोकांक नाका त्यो गजाली माथ्यार मारिना म्हूण बीजेपी वाले सांगतात. गोंय भुमिपुत्र अधिकारिणी बिल फाटीं घेवप हें लोकांची मागणी मतींत धरून म्हूण दामू उलयला. विरोधक खंय अजून मनोहर पर्रीकराच्या पावड्यार पाविल्ले ना. विरोधकांक अजून अभ्यास करपाची गरज आसा. विजयाचें नांव नासतना थोमणो. पावसाळी अधिवेशनात सरकारान वादग्रस्त गोंय भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2023 फाटी घेतले. सरकार ताचेर परत संशोधन करून व्यवस्थितपणे सगळ्यांक भितर बरोबर स्थान घेवन ते फुडाराक घेवन ना ताचेर विचार कितें आसा ते मंत्रीगण आनी सरकार ताचेर ठरयतले. लोकांक समजा गजाली जर नाका त्यो लोकांचेर लादप ना हें सरकाराचें धोरण आसा. मुद्दामून फोर्सफुली तरी काडटले आनी लोकांचे तकले मारतले अशें सरकारान आयज पर्यंत केन्नाच करूं ना. मनोहर पर्रीकराच्या वेळार विरोधक अभ्यास करून उलयताले तसो परफॉर्मन्स सध्याच्या विरोधकांचो ना म्हूण दामू उलयलो. विधानसभेन ऑपोजिशनान जर काही प्रश्न जर विचारलो जाल्यार तो विचारलो आनी आकडतंड केले बोवाळ घातलो की जाल्यारूच तो करेक्ट असो दिसता. तशें ना. तुमी फाटल्या 10 वर्सां पयलींची विधानसभा पळयात. ज्या वेळाचेर सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर विधानसभेन फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन उबे रावताले आनी जें कितें आसा तें फुडल्या मनशाक जर चुकीचें जाता जाल्यार ताका विड्रॉ करपाक लायताले. त्या प्रमाणेचें खंय तरी आमकां अजुनूय ऑपोजिशन आसा तें ऑपोजिशन मेळपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. बेतके सावन माशेलांत येवपी मालाचो ट्रक जंक्शनार उमथलो. ट्रका पोंदा 3 मोटारसायकली आनी 1 4 व्हिलर. सगल्यो थंयचे थंय काबार. मात वेळ बरो. चिड्डल्ल्या गाडयांनी कोण नाशिल्ल्यान मोठें अपकिर्त चुकलें. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक माल लागला. ताका जीएमसींत घालो. राती मार्शेलान जो बेतकी साकून एक गुड्स ट्रक जो येतालो आनी अकस्मात उजव्या सायडीन रवळन येता देवा फाटल्यान सारकें तो वलतार परतो पडलो आनी जवळ जवळ थंय ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो जवळ जवळ 3 मोटरसायकली आनी 1 4 व्हिलर ह्या गाडये पोंदा चिड्डल्यो. पण कोणाक थंय मार लागूना कारण ही वेळ आशिल्ली रातची 10 सुमार हो एक्सिडेंट जाला आनी तितूर फक्त तो ड्रायव्हर आसा ताका तो इंजर्ड जाल्लो आसा आनी ताका बांबोळे सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. अजून पर्यंत कळोंक ना तेणें जर सोरो पिवन चलयलें जाल्यार लिकर घेतलेलें काय ना हाजें अजून पर्यंत कांय हें येवंक ना रिपोर्ट येवंक ना. पण म्हाका दिसता भितर जर समज हो दिसाचो अपघात जालो जाल्यार खुबशे लोक थंय बस स्टँडार आसता पण रातचो जाल्ल्या कारणान कोणाक जिवीत जावं कोणाक मार लागोंक ना. माशेलांच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
14 तारखेर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत जावपा आशिल्ल्या दुसऱ्या जनता दरबाराच्या सुवातींत बदल. उत्तर गोंयची म्हापशां जावपाची कार्यावळ आतां पेडण्यां. पंचायत उद्देग मंत्री माविन पेडण्यां जनता दरबाराक. दक्षिण गोंयांत मात केप्यांच, थंय IT पर्यटन मंत्री रोहन. सरकाराच्या जनता दरबाराक लोकांचो रिस्पॉन्स बरो येता. लोकांचे कितें प्रश्न आहात हे सरकारा कडेन पावतले जाल्यार सरकारान एक जनता दरबार म्हणून हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो लोकां खातीर. फाटल्या दिसांनी पयले आसतले की तुमी नॉर्थ गोवान आनी साऊथ गोवान जनता दरबार दवरलेलो. नॉर्थ सायडीन निलेश काब्राल जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी लोकांची ग्रीवन्सी आयकपाक म्हापशां हांगा प्रोग्राम केल्लो. तसोच सावथान बाबूश मोन्सेरात हेणे सावथांतल्या लोकांक थंयसर लोकांच्या ग्रीवन्सीस आयकलेले. आता दुसरो जनता दरबार असोच दुसरो जनता दरबार 14 ऑगस्टाक हांगा दोनूय डिस्ट्रिक्टीन आसतलो. काल सर्क्युलर येयले की जो नॉर्थांतलो जनता दरबार हो म्हापशा जातलो म्हणून, पण आता करेक्शन काडला आयज की नॉर्थांतलो जनता दरबार हो पेडण्यां आसतलो आनी मॉविन गुदिनो हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो लोकांची ग्रीवन्सीज आयकतलो. थंयसर सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर हे आसतले. कोणाक प्रश्न गव्हर्मेंटाक कसली कामां सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसतले. कितें ग्रीवन्सी आहा लोकांनी थंय विचारूं शकता. तशेंच सावथान मिस्टर रोहन खंवटे जो IT मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टर आहा हो सावथांतल्या लोकांक थंयसर जनता दरबार एड्रेस करतलो. लोकांचे कितें प्रश्न आहा सावथांतले तो थंयसर ऑफिसराक घेवन ती आन्सरां करतलो. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मडगांव SGPDA रिटेल मार्केटा भायर बायोमिथेनेशन प्लांटाचो बाजारकारांक उपद्रव. प्लांटाची परिस्थिती हाता भायर. घाणीक लागून पसरकारांक गिरायक ना. हळशीक उक्त्या शेतांत सोडटात. थंयसावन थेट साळ न्हयत. पालिकेन लक्ष घालचें म्हूण मडगांवकार मागतात. हो एक फ्रॉड प्लांट आसा. हॉटेलाक लागून स्मेल येता. उदक सगळें ते शेतांत सोडटात. मातशें फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा हो जो आनी ते वेस्ट हाडला हाचो हाका कसलो तरी वास येता. बायोमिथेनेशन प्लांट म्हणटात. म्हाका दिसता हो सद्याक हो एक फ्रॉड प्लांट आसा. फ्रॉड प्लांट कित्याक लागून हे सगळें लास्ट टायम पसून न्यूसार आयिल्लें की फाटल्यांतल्यान उदक सगळें जें आसा घाणीचें उदक सगळें ते शेतांत सोडटात आनी ते शेतांतल्यान मागीर ते वता साळ नदीन. इधर दुकान है, बिजनेस एक दुकान है और होटल है, 2 होटल है इधर, और बहुत हम लोग को तकलीफ पड़ता है. क्या बोले तो इसके स्मेल से वॉमिट भी आ जाता है. नया कस्टमर को जो है ना इधर आते ही नहीं. सुपर मार्केट हॉटेल जायते हॉटेला लागून स्मेल येता भितर. कस्टमर येना तेचे चड त्रास आहा. स्टुडंट मिडिया खातीर साबियो डायस. चॅसाचो खेळगडो एथन वाजान गोंयचें आनी भारताचें नांव वयर काडलें. एथन संवसारीक अंडर-12 नंबर 1 रँकार पावला आनी 15 वर्सांचे पिराये मेरेन भारतांत सगळ्या पिराय गटांत एथनान नंबर 1 सुवात जोडल्या. गोंयांत लव जिहादा आड जागृती जाय. पणजे शारांत लव जिहादा आड हिंदू जनसंघर्श मोर्चांत फुडाऱ्यांचो उलो. गोंय सरकार हे विशीं सिरियस ना. PFIच्या कारवायाचो इशू 10 वर्सां आदीं काडिल्लो तेन्नाय सरकारान खंय जाग माग केली ना. लव जिहादाच्यो केशी गोंयांतय जावंक लागल्यात. हिंदू जनजागृती समितीन जागृती सुरू केल्या. पणजे आझाद मैदाना वेल्यान मोर्चा. लव जिहादच्या घटना सध्या मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. गोवा राज्याचा जर आकडा बघितला NCRBचा संसदेमध्ये सादर केलेला तर गोवा राज्यामध्ये सध्या मागच्या 3 वर्षांमध्ये 1471 मुली गायब झाल्या आहेत अशा प्रकारचा आकडा आहे. ही जर संख्या आपण बघितली तर ह्या मुलींचं नेमकं होतं काय, ह्या मुली जातात कुठे, आणि हा जो लव जिहाद आहे हा वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक घटनांमधून समोर आलेला आहे. फाटल्या फाट पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाजेर कारवाई करा म्हणून गेले 10 वर्सां हिंदू जनजागृती समिती प्रयत्न करतात. तरेतरेच्यो हिंदू संघटना प्रयत्न करतात, पण सरकार केन्नाच म्हणजे जीव नाही रेंगता अशें म्हणटात पळय कानाचेर, तशा पद्दतीन सरकारची हांगा गोवा सरकारची सुद्धा भूमिका आशिल्ली. गोवा सरकार सिरियस ना. भाऊच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक परत सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्र्याची घोषणा. फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यांत खंय सर्ती सुरू जातल्यो म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. भाऊक फुटबॉलाचें पिशें, ताका लागून गोंयच्या फुटबॉल प्लेयरांक संद मेळची म्हूण खंय चषक दवरला. सरकारान
GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले. ताच्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आणि तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो. तो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो. आयज हो व्हडलो दीस हो गोंयकारांक आनी गोवन फुटबॉल लवरांक. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी ही रिवायम करपाक परतून चालू करपाक आनीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे दोतोर प्रमोद सावंतांचे अनाउन्समेंट केला. दीस ट्रॉफी वील बी फॉर एवर नाव. तेंच्यांनी एक स्कीम रेडी केल्या. लास्ट वीक म्हाका तेंच्यांनी आपून व्हेल्लो. तेंच्यांनी आमकां विचारलें आमकां ही परतून तेंचे 50वी डेथ एनिवर्सरी आसा ती आमी कशी तांकां फुटबॉल लॉ आहलो तो कसो आमी परतून रिवायम करपाचो आसा तो तेंच्यांनी म्हजेशी आयकून घेतले. आनीक तांकां हांवें सजेशन दिलें सर आमी हो टुर्नामेंट जो पयलो आमचो चलतालो तसोच करपाक जाता म्हणून. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.